नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडता आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज करचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मंत्री फळदेसाय कडेन ह्यान पयलीं केल्या चर्चा सुभाष आपलो दुस्मान न्ही सांगतात दामू। मजगती मंत्री सुभाषाच्या घराक कार्यकर्ते आनी समर्थकांची गर्दी जाल्ल्यान राजकीय चर्चांक आयला वेग। बागा दर्यादेगेर पर्यटक पुलिसांनी राजस्थान उदयपूर पुलिसांच्या मजतीन खून प्रकरणातल्या दुबाविताचो सोद घेवन ताका घेतलो ताब्यात। फुडल्या कारवाये खातीर राजस्थान पुलिसाच्या केलो सुवादीक। सावड्डे माडेल वाठारांतल्या रस्त्या कुशीकचे कोसळे पालसण। वाहन चालक आणि पदचाऱ्यांच्या सुरक्षेचेर उप्रासला प्रश्न। संबंधितांनो प्रश्न बेगोबेग करचो सुटावो थळाव्यांची मागणी। काणका डिमेलो वाड्यार एक गाडयेक धपको दिवन उमटली स्कॉडा कार चालकान घडणूक थळावेल्यान जालो फरार। पुलिसांनी अपघाताचो केलो पंचनामा। सत्तरी एका देवा लागसरच्या माऊस वाळपय रस्त्यार गव्याचो स्कूटरीक बसलो धपको। कोपाडेच्या स्कूटर चालकाक गंभीर दुखापत। उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केला दाखल। आणि कलम 39 रद्द करपाक आणि भाजपाक आरोपा खातीर गोंयकारांसयत सगळ्या पक्षांनी येवचे एकठांय। केजरीवालाचो उलो विरोधी पक्षांनी करपाक जाय आशिल्लें काम करतात समाज दवरपी विजयाचें म्हणणें। आता खबरो विस्तारान। मंत्री फळदेसाय कडेन आपणे ह्यान पयलीं चर्चा केल्या। फुडल्या कांय दिसांत तांकां मेळून परतून चर्चा करतलो। सुभाष आपलो दुस्मान न्ही अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता। एसटी आरक्षणा विशीं खंयच्या मतदारसंघाक आरक्षण दिवपाचो निर्णय आपूण वा पक्ष घेवचो ना। लोकसंख्येच्या आदाराचेर ते निश्चित करतले अशें दामूचें म्हणणें। मजगती केप्यां मंत्री सुभाष फळदेसायच्या घरा आयतारा राती पक्षाचे कार्यकर्ते आनी समर्थकांची बसका जाल्ल्याचें मुखार आयला। ह्या गर्देक लागून राजकीय घडामोडींच्या चर्चेक वेग आयला। पार्टीच्या एक प्रक्रियेतल्यान आमी सगळे वता। पार्टीची एक परत तेच सांगता पार्टीची एक रीत आनी एक नीती आसा आनी त्या रिती आनी नीती प्रमाणे पार्टी चलता। ज्या तरेन रिजर्वेशन जाल्लें आसा त्या रिजर्वेशन हे तांचो लढो आशिल्लो आनी हे सगळ्यांकच पयलीं खबर आसा की खंयचे मतदारसंघ जावपाक शकता आनी राजकीय क्षेत्रांत जे आसता तांकां पूर्ण म्हायती बी आसता हो मतदारसंघ रिजर्व जातलो काय तो मतदारसंघ आनी तें सगळें लॉजीक आनी एक सायंटिफीक वेनीच करतले। म्हणजे इट इज नॉट माय चॉयस अमूक मतदारसंघ रिजर्व आसचो काय ना आसचो हो चॉयस म्हजो न्ही। हे घटनेन दिल्लो मूलभूत अधिकार आनी त्या अधिकारा प्रमाणे तांची मागणी आसा जी रास्त आसा आनी त्या मागणी खातीर पार्टी आनी त्याच बरोबर सरकार वावुरता आनी सरकारान ती मागणी पूर्णताक व्हरपा लागून प्रयत्न केल्लो आसा। आमदारांनी बरी भुमिका घेतली आनी सांगलेंय बीन की आपण तांचें स्वागत करता आनी आपण जो पार्टी कॅन्डिडेट केले तो पार्टीचो कॅन्डिडेट आपण निवडून हाडपाक प्रयत्न करतलो। हाजे पयलीं तेजे म्हणजे सगळे विधानसभेन आसतले किंवा बाकीचे अनेक जाग्यार आसतले हे सगळ्यो भुमिका ताज्योच आसात आनी तातूंत भितर ह्या सगळ्या प्रक्रियेन भितर म्हजो रोल खंय येता म्हाका जाय तसो इट्स नॉट माय चॉयस आनी म्हाका चॉयस ना की बाबा ही मतदारसंघ कर आनी हो मतदारसंघ कर किंवा तोच मतदारसंघ कर। म्हणून म्हटलें की ताजी जे सिस्टम आसा खंयच्या मतदारसंघान तांचे एवरेज म्हणजे तांचे लोक कितले आसा जिओग्राफिकल बाउंड्रीज आसा त्यो पळयतले आनी कितें पळयतले आनी इट्स अ सिस्टमॅटीक वे ऑफ डुईंग आनी तातूंत भितर पक्ष हो तो निर्णय घेता आनी आमचें एक तत्व आसा पयलें राष्ट्र मागीर पार्टी आनी मागीर स्वता आनी म्हणून ह्या सगळ्या संदर्भान भितर पार्टी आसा ती आपली योग्य भुमिकेचेर आसा आनी ठाम आसा। बागा दर्यादेगेर तैनात आशिल्ल्या पर्यटक पुलिसांनी राजस्थान उदयपूर पुलिसांच्या मजतीन उदयपूर खून प्रकरणातल्या दुबाविताचो सोद घेवन ताका ताब्यात घेतलो। उदयपूर हांगा एक बायलेच्या खून प्रकरणात ह्या दुबाविताचो पुलीस सोद घेताले। पुलिशेन ह्या दुबाविताक फुडल्या कायदेशीर कारवाये खातीर राजस्थान पुलिशेच्या सुवादीन केले।
काणका डिमेलो वाड्यार स्कॉडा कारीचो भिरांकू अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांतल्या एका पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेक धपको दिल्या उपरांत स्कॉडा कार उमटली. कार चलोवप्यान घडणूक थळावेल्यान फुडश्यो काडल्यो. उपरांत ह्या कारीत प्रवास करपी एके बायलेन कारीन शिरकून उरिल्ली भांगराची सरपळी काडून व्हेली. तशेंच भुरग्यांची चप्पलां कारीन मेळ्ळ्यात. देखून अपघाताच्या वेळार गाडयेंत नेमको कोण आशिल्ल्याचेर प्रस्न उप्रासला. ह्या अपघाताक लागून पुराय वाठारांत कांय वरां खातीर येरादारीची कोयणी जाल्ली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. त्यासाठी गेटार उभं असला ना तर मागे कितें जालें हांगा पळयतलो वाड्यार ती गाडी न्हू हांवें आसली डायरेक्ट खाली आनी पडली आनी आवाज येयलो वाडला. पहिली खेचर मारली त्यांनी हां खेचर मारली पहिली त्यासाठी एक गाडी आसा त्याच्या गाडी पार्क केला तेजेर हय तेजेर मारली आणि मागीर खबर ना म्हाका मागीर परती आली. हय परती जाली. तुझं नाव कितें कपीश नाव आणि कोण आणली गाडी खबर ना ते ते काय खबर 9 जावन 10 मिनटांनी एक ट्रॅप केस येयली गिरीश आद्रेकर आनी आमकां कॉल दिली आमच्या कंट्रोलार. सो इमिडिएटली MRT वर आमी टर्न आउट केलो. हांगा पॉयंटार येयलो. पॉयंटार आमी इमिडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें. सर्च करताना आमकां भितर एक दोन भुरग्यांचे सँडलां फायंड आउट जाल्या. पूण कोणी इंजर्ड पर्सन आमकां फायंड आउट जालें ना. आनी गाडयेन कितें केलां दुसरे गाडयेक फार्मी सुझुकी डॅश दिला आनी ती चारय टायरांनी अशी उक्ती जाली. सो रोड कंजेक्शन काय ना लोकांक 2 व्हीलर 4 व्हीलर येऊ शकता. इंजरी असे काय फायंड आउट जालें कारण ड्रायव्हर आशिल्लो तो ड्रायव्हर सध्या म्हणजे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. ते ड्रायव्हर काढून ते स्पेशल स्क्रीन घेऊन ती गाडी काडटली. सो ती गाडी एक्सिडेंट जालो तेन्ना गाडी हांगाच सांडून ड्रायव्हर गेलो. हा गाडी हांगा सांडून ड्रायव्हर. सत्तरी एका देवळागसरच्या म्हांगूस वाळपय रस्त्यार गव्याचो स्कुटरीक धपको बसलो. गव्याचो अक्कीच स्कुटरीक धपको बशिल्ल्यान स्कूटर चालकाक गंभीर दुखापत जाली. हो स्कूटर चालक कोपाळे वाठारांतलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि हेर फुडाऱ्यांसयत आझाद मैदानाचेर उपस्थित रावन सेव कारापूर आंदोलक आणि कलम 39 रद्द करपाची मागणी करपी आंदोलकांक तेंको दिलो. कलम 39 रद्द करपाक आणि भाजपाक हारोवपा खातीर गोंयकारांसयत सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवचें असो हुलो केजरीवालान मारला. मजगतीं जे काम विरोधी पक्षांनी करपाक जाय आशिल्लें ते काम काणकोणकार आणि हेर समाज समर्पीत करीत आसा. गोवा फॉरवर्ड तांच्या वांगडा आसाचे विजय सरदेसाय सांगता. तशेंच विरोधकां मदीं एकवट नाशिल्ल्यान विजयान टिका केल्या. पळयात पुराय बातमी. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज यहाँ रमा कानकोणकर जी फास्ट पे बैठे हैं और उनकी 10 डिमांड्स हैं। उन 10 डिमांड्स को हम सपोर्ट करते हैं। मोटे मोटे तौर पे 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। एक है कि कारापुर का जो प्रोजेक्ट है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स को ज़मीन दी गई है और वहाँ पे लगभग 1800 फ्लैट्स बनाने की इजाज़त दी गई है, उस प्रोजेक्ट से कारापुर विलेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तो एक डिमांड है कि उसको ख़त्म किया जाए, उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। और दूसरी डिमांड है कि सेक्शन 39A जो कि इस्तेमाल करके गोवा की बीजेपी सरकार जबरदस्त भ्रष्टाचार करके बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को जमीनें दे रही है, गोवा को बर्बाद कर रही है, उस सेक्शन को एबॉलिश किया जाए। ये दो खुद कारापुर गया था कुछ दिन पहले, राइट करेंगे। और अगर ब्रीफली अगर हम बोले तो कारापुर में लगभग 2000 फैमिलीज रहती हैं और यहाँ 1800 फ्लैट्स बनाने की इजाजत दी गई है। 1800 फ्लैट्स का मतलब यहाँ पे बाहर से, मोस्टली गोवा के बाहर से 1800 फैमिलीज आके रहेंगी। और अगर हर एक फैमिली का सिक्योरिटी गार्ड, नौकर, ड्राइवर वो सब मिलाया जाए तो इट विल ऑलमोस्ट बी 6000 to 7000 मोर फैमिलीज विच विल कम एंड स्टे इन कारापुर। तो मैं उस डिमांड को सपोर्ट करता हूँ कारापुर के लोगों की, और मैं मांग करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत बर्खास्त किया जाए, कैंसिल किया जाए। वीरेश ने भी फास्ट किया था, वहाँ पे प्रमोद सावंत साहब आए थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम सेक्शन 39 को अबॉलिश करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो कर नहीं सकते।
क्योंकि अगर 39 ने अबॉलिश कर दिया तो खाने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा। तो 39 ने अबॉलिश किया जाना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जो सारे गोवा के लोगों को साथ आना पड़ेगा, सब 15 लाख लोग, सबको साथ आना पड़ेगा और इस सरकार को उठा के हटाना पड़ेगा। बिकॉज जब तक बीजेपी नहीं जाएगी, बीजेपी इज हैंड इन ग्लव्स, उनकी 5 उंगलियां इसके अंदर हैं। जब तक बीजेपी नहीं जाएगी तब तक गोवा बचने वाला नहीं है। गोवा थोड़े दिन के अंदर ये हर गोवन को स्लम डेव्हलपर बना देंगे। ह्या आयच्या प्रोटेस्टाक मोरल आणि एथिकल आणि सगळ्या तरेचो सपोर्ट दिवपा खातीर हांव हांगा आयला। हातून रामा काणकोणकार आनी उरिल्ले सोशल एक्टिविस्ट खरें पळयलें जाल्यार ओपोजिशनाचें काम जे करूंक जाय तें तांणी केल्लें। आज मेरेन सरकाराक धारेर धरप हें जर कोणें केलां जाल्यार एक्टिविस्टांनी ओपोजिशना परस चड केल्लें पळयल्लें आहा की 2 वर्सां हांवूय ट्राय करता, हें जायना आनी हें जावचेंय ना अशें म्हाका दिसता। कित्याक इतले तेंप जर जायना जाल्यार आतां लास्टाक कशें जातलें आनी लास्टाक जातलें जाल्यार कितें अशें जावपाक लागलां की ओपोजिशन एकवटान फुडें वतलें दिश्टीच पडना, ऑन ग्राउंड दिश्टी पडना। हांगा येतात सगळे वचून बरें दाखयतात, सगळें बरें आहा, ताचे फुडें कितें आनी दर हे 10 दिसान जालना जाल्यार आमी कितें करता। सो म्हाका दिसता अल्टिमेटम म्हणटा तो कॉन्क्रीट आसपाक जाय, क्लियर कट स्टेप आसपाक जाय आनी दर हे जायना अशें धरुया की ओपोजिशन युनायट जालें ना, अशें धरुया की बीजेपीन कितें तरी ईव्हीएमां मिक्सअप केली आनी परते आयले, रामा राखणदार जावपाचो बंद जातलो, जावचो ना। दा डिमांड तुमकां सगळे खबर आसतले, तितूंतलो एक डिमांड म्हळ्यार वुमन रिजर्वेशन। आयज बायलां नंबर 1 जाले ना, दादू लेगो वय म्हणपा लागलो तुमकां। ओके, आयज बायलांक असेंब्लीक पावोवपाक गरज कित्याक लागून, जेन्ना बायलो घर रन करपाक सोदताय आनी जेन्ना घर रन करताय, गो बायलांगे आयकता, बायल गोवांगे आयकता, कोण आयकना गो बायलांगे लो सदां न्हू बायल आयकताय, बायलांगे आयको पडटा म्हणून सारकें तुमगेलें गो बायलांगे आयकताय कित्याक लागून, घर कोण चलयता, बायल चलयता। एसटी आरक्षणासंबंधी उठाच्या कार्यकर्त्यांचो एका वर्साचो संघर्ष 13 ऑगस्ट 2025 सुरू जाल्लो। एका वर्सा उपरांत आता सरकाराक बुद्ध येवन नोटिफिकेशन आयले। उरिल्ली प्रक्रिया बेगोबेग पुराय जावची अशी मागणी उठाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी केल्या। ही सगळी प्रक्रिया ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचे वेळीप सांगतात। जागतीक आदिवासी दिसा निमतान उठाचे वांगडी आनी आदिवासी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी फर्मागुडयेर कटमगार दादाचें दर्शन घेतलें। आमचे कटमगार दादाक वंदन करून आज जागतीक आदिवासी दीस आसा आणि ह्या दिसाक हांगा ह्या पटांगणाचेर येवपाची संदी मेळ्ळी। जो विशय आसा की गोंयच्या गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक हक्काचे अधिकार मेळचे, जे आमकां घटनेनुसार जे अधिकार आसात ते मेळचे, हेजे संबंधी आमी विनंती करपाक आयिल्ले। पयली पायरी म्हळ्यार जे नोटिफिकेशन आसा जे 1 वर्स पेंडींग आसलें 13 ऑगस्ट 2025 हेजे पार्लमेंटांतल्यान आनी राष्ट्रपती कडल्यान सुपरस्टार पूर्ण जाल्या नंतर जायना, नोटिफिकेशन भायर सरना म्हणून आमी उठा संघटनेन वाड्यावाड्याची जागृती तयार केली। गेले 2 महिने म्हणजे सगळे कार्यकर्ते, प्रमुख कार्यकर्ते सगळे वाड्यावेले जे अथक असे प्रयत्न करतात। तुमकां दिसता सरकाराक एक बुद्ध सुटली, केंद्र सरकाराक बुद्ध सुटली आणि हे पेंडींग आसलें 1 वर्स तें अधिवेशन आज भायर सरलें आसा। तेजे नंतरच्यो 2 ज्यो फेजी आसात त्यो फेजी बी जाता तितली बेगीन पूर्ण करचे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की हो सगळो प्रोसेस जो आसा, जो टॅक्निकल जो प्रोसेस आसा तो ऑक्टोबर पर्यंत जातलो आनी तांकां बुद्ध देवान घालची अशी आमी आज मागणी करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा, जेणे करून 2027 त्या जेणे जेचे खातीर कांय जाणांनी बलिदान दिल्लें आसा, कांय जाणांनी जेल भोगले आसा, कांय जाणांनी खूब अशे हाल अपेश्टा सोंसले आसा,
त्यांचे सगळ्यांचे स्वप्न असतले ते स्वप्न खऱ्या अर्थान ते तुमचे जे घटनेनुसार जे अधिकार किंवा घटनेनुसार जे उमेदवार घटनेनुसार जे आमदार येवपाक जाय ते पळोवपाची संदी ह्या उठा संघटनेत मेळची अशें सांगणें घालपाक आमी हांगा आयिल्ले आमचे मध्ये सगळे आमचे प्रमुख गेल्ले 23 वर्सां जे अखंडपणे एकजुटीन आनी काम करीत आसात आनी ही सुद्दां आमची युनिटी जी आसा ती अशीच इलेक्शनाचे राजकारणाचे आरक्षण मेळ्ळे नंतर सुद्दां येणाऱ्या काळात सुद्दां अशें एक रावतले अशें ग्वाही दिवपा खातीर आमी आज हांगा जमले आसा. सत्तरीच्या तोणीर न्हंयचेर ट्रेकिंग करतना बुडून गेल्ल्या राहुल बिंद ह्या विद्यार्थ्याच्या घरात दीपविहार विद्यालयाचे शिक्षक मेळपाक गेले. ह्या वेळार पालकांनी गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाची मागणी करीत बेगीनच मुख्यमंत्र्यांक मेळून निष्पक्ष चौकशी करपाची मागणी करतले अशें सांगलां. मेरा बच्चा गया कल तू घर आई नहीं था तो मैं उधर तुम लोग हाथ जोड़ जोड़ के पूछ रही हूँ बताओ मेरे को प्लीज बताओ बताओ रिक्वेस्ट कर रही हूँ तब तुम लोग मर गया था आज तुझे दिखाने का ही मेरा दरवाजे पे ले आ रही हूँ प्रिंसिपल खाने के बच्चे लोग को जहाँ भी नहीं जाने की जरूरत है उधर तुम लोग लेके क्यों गया. मेरा बेटा ला के मेरे को वापस चाहिए. मेरा बेटा मुझे चाहिए. मेरा बेटा तू ला सकती है ना कि मेरा बेटा ला के दे. मेरा कितना मेरा पति पागल हो गया है. मैं पागल हो गई. तुम मेरा बेटा ला के दे. तू मेरा बेटा ला के दे. मैं पागल हो गई है. तो लोग पागल हो गए. मैं उधर हाथ जोड़ जोड़ के बच्चे मेरा हाथ जोड़ जोड़ के तू चारों ओर फोन करके मेरा कंप्लेन करने तू लोग मैंने कर दिया. हम पागल हम लोग दिख रहे हैं. हम लोग गरीब लोग इधर आया तो तुम लोग हमारा लोग के बच्चे मारने के लिए तुम लोग स्कूल में लेके जाता है. मारने के लिए आज भी झोट दिखाने आई है. मैं आई हूँ नाम करने के लिए. कल तू मर गई थी नाम करने के लिए आई. उधर परमिशन भी नहीं था. इन लोग को परमिशन नहीं था. हुआ गार्ड भी होगा जानने नहीं दे रहा था. इन लोग जबरी ये लोग पैसा भराया तो सेफ जगह ले जाओ बच्चे को ना आना चाहिए था ना बच्चे को सेफ जगह ले जाओ. सर एक पेरेंट्स से बात कर रहे हैं 12th में लड़की वो अपने मामा से बता रही थी कि जब वहाँ पे उस जगह वाटरफॉल बच्चे मना कर रहे थे. बच्चों को टीचरों ने भी डांटा मैनेजमेंट ने कि नहीं वो जगह सेफ है हमने इंक्वायरी की है चुपचाप रहो. आधा लोग मना भी कर रहे थे. वो लड़की टीम लीडर है उसमें इसीलिए उसको भी जाना पड़ा. वो अपने पापा को बोल रही थी कि नहीं पापा वो जगह सेफ नहीं है लेकिन मेरे को टीम लीडर बनाया इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है. एक काम कर तू कुछ मत कर. तू मेरा बच्चा खाली ला के दे दे बस. जैसा मेरा बच्चा था वैसे तू मेरा बच्चा ला के दे. मेरा बेटा जा रहा है मेरा अच्छा खाएगा. बेटा जाके नहीं आया तो नहीं दे सकता. पैसा नहीं दे सकता. तू मेरा बच्चा ला के दे. हमको कुछ नहीं लगा. उसका बात अच्छा वो बस खाली दिखाने के लिए ऐसा कर रही है. भी सबक दिखाने के लिए कुछ नहीं बोला. कुछ ना पता था उनको. 11 बजे को मालूम हो गया था ये लोग की. 11 बजे को हम लोग को 1 बजे फोन करके क्या बोल रही है हम उसका दोस्त बोल रहा है. ऐसा बोल रही टीचर हम उसका दोस्त बोल रहा है. सावर्डे माडेल वाठारांतली दोंगराची पालसण कोसळपाची घडणूक घडली. हाका लागून वाहन चालक आनी थळाव्यां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. सेगीत पडपी पावसाक लागून आनीकूय पालसण कोसळपाची शक्यताय आसा. देखून संबंदीतांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. आयज जे आमी आसात तो आमचो सावर्डे विलेज पंचायतीचो वार्ड नंबर 8 धडे माडेल हो आमचो स्वताचो आमचो वार्ड आसा. आनी तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता हे आमचो रोडा सायडीच्यान जी धड आसा ही कॉलेप्स जाल्ली आसा. आनी हे अंदूचेच न्हू की हे एवरी इयर हांगा खंय तरी पावसान हे कॉलेप्स जाता. आनी हांगा कांयच हांगा रिटेनिंग वॉल ना सेफ्टी ना कांयच ना लोकां खातीर. हेवटेच्यान आमचे गांवचे लोक हांगसरल्यान ट्रॅव्हल करतात यो वच करतात. आनी हे तुमी पळोवपाक शकता ही माती सामकी हांगा रस्त्यार येयल्लो आसा. अर्दो रस्तो हांगा आतां हे मातयेन हे जाल्लो आसा. पूण
जवळ जवळ म्हाका दिसता एका ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जावपाक येयलो ही कॉलेप्स जाल्ल्या अजून पर्यंत तेजेर कोणें कांयच एक्शनूच घेतली ना. आतां हेंची डिझास्टर मॅनेजमेंट आसता, पावसाक टीम करता, म्हाका खबर ना ते डिझास्टर मॅनेजमेंट आसात अस्तित्वान काय ते ना. तेकोन असो पळय मोसण हय तीच आतां आमकां तीच न्हू आमची ही जी माडेल जो गांव आसा आमचो वाडाचो वाडो एक आसा माडेल म्हणून, ह्या माडेल गांवाची ही स्मशान भुमी जावन आसा आनी एक ऑलमोस्ट 1.5 मीटर उरला ते कॉलेप्स जावपाक. जर आनी हे आनी थोड्या दिसांनी हेय कॉलेप्स जातले आनी ते कॉलेप्स जाले जाल्यार ही मोसण खंय तरी सकयल पडपाची आनी खूब शक्यता आसा. ही खंय तरी बारीक बारीक ही जी कामां आसा लोकांची सेफ्टी कन्सर्न करता ही खंय तरी बेगीन प्रायोरिटी बेसिसाचेर करपाक जाय. आतां प्रॉब्लेम जाला 1 म्हयनो जालो. आयज मेरेन पंचायतीन म्हाका दिसता कसलोच इनिशिएटीव घेवना हांगा. तेका लागून हे आयज मेरेन अशेंच उरलां पंचायत आनी कॉलेप्स जावपाची वाट पळयता. आनी जालो कितें प्रॉब्लेम मेन हे पळय रस्ते बिस्ते कॉलेप्स जाता, ह्यो धड्यो स्मशानभूमी प्रॉब्लेम जाता, थंय हांगा हेंचेर लक्ष ना. हेंगे फकत तिकेटीचेर फोकस. हे आयज मेरेन तिकेटी लागूनच भोंवतात मतदारसंघां आनी खंय तरी बीजेपी फेल म्हणून दाखयतात. आनी तेणी आयज प्रूव्ह केल्ले कडेन आहा की बीजेपी फेल आनी हो आमदारू फेल म्हणून तेंचेच कार्यकर्ते सांगतात. हे आमी उलयनात. अशी परिस्थिती आहा. आता तुम्ही सांगला की हांगा 15 दीस मायज जाले 1 म्हयनो म्हणटा हांगच्यान लोक येना तर हांगा लोक आतां तुमी पळयता बायक गेली ती लोक येता वयता. हांगा एक मुखार माडेल गांव आसा, मुखार धडे गांव आसा आनी मेन म्हणल्यार गणपतीची देवळां. लोक श्रद्धेन हांगा मंगळारा हांगा पांय पडपा येतात. पंडेमळ मिराबाग तांचे लोक पांय पडपा येता हांगा. आनी इन्सिडेंट असो जावन अकस्मात तर हांगा कितें जालें जाल्यार हाका कोण जबाबदार? 2 दीस श्रावण आतां श्रावण चालू जावपा आसा. कोण जबाबदार? हो बारीक रस्तो आनी समज हे आख्खें कॉलेप्स जालें जाल्यार कोणाक कितें जालें कोण जबाबदार? सुनावलेचे दूध शेतकार आपली गोरवां परत जाय अशी मागणी करीत फुडें आयल्यात. एका एनजीओन तांची गोरवां व्हरून कितलेशेच म्हयने जाले अजून परत केली ना. गोरवां ही तांच्या उदरनिर्वाहाची स्रोत आसा, देखून सरकारान बेगोबेग हस्तक्षेप करचो अशी मागणी तांणी केल्या. ही मागणी मान्य जाली ना जाल्यार 31 ऑगस्टाक विधानसभा अधिवेशना वेळार निषेध मोर्चा काडटले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. गव्हर्मेंटान थोडे एजंट काडले आनी ते गव्हर्मेंटाच्या एजंटान आमगेल्या धंद्याची आड येवपा लागलो. वयल्यान ती कितें टॅग मारलो दुदा गोरवां आनी 8 म्हयने जाले. फेब्रुवारान वयली ती आयज देखून गोरवां पोतीस ना दिता मू खबर नाय. होम मिनिस्ट्री तुका आहा तुगे पुलीस प्रोटेक्शन तांकां मेळटा. हेजे तुवें थंयचे पुलीस कितको येता तांकां. दुसरी एनिमल हजबंड्री निलकल हंड्रेड एमएलए तेकाय तुगे एनिमल हजबंड्री सांगोसो दिता. तुमी तेगेले टॅग मारलो गोरवां केशव व्हरोन दिली. आमकां केसलो येना. आम कश्ट आम गोरवां खावयताय आनी हीच गोरवां तुमी वताय आमगेली चोनू आनी आम बायल भुरग्यांक केस बसपाचें. एमएलए मेळपा मरे कारण मेळटले आनी आमगेले आतां आमी स्टेप गेला. हो आतां आमगे फार्मर आहाय ते आमी डेरीचे डेरी आमगे सेरावली डेरीचे आमगे एक हिंगा सालसडी मोठे 8 डेरी आहाय. आमी एक डेरीतून लोकांक मरे काले करतले आनी आमी गव्हर्मेंटाक कितें सांगता जाणा तूं आमी हे एक आमगे डेरीन 400 फार्मर आहाय. 400 फार्मर आहाय 400 बायल जाले 800 लोक जालो आनी एक फार्मर आहाय 3 जाण 10 जाण भुरगीं आहाय. इतले लोकांक काले करतले आनी घेन असेंब्ली येतले. मिराबाद लोक असेंब्ली येवना ते भाशेन आमी असेंब्ली येतले आनी तुमकां 30 तारखेक कितें दाखयतले थिंगा. हे गोरवां तर तुमकां सारकी नीट दाखयनाय न्हू. हे 15 दिसां सीएमा न्हू जाल्यार आमी असेंब्ली हे फार्मरांक घेवन येतले म्हण येतले आनी थिंग बसून दाखयतले तुमकां. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें तूं म्हाका आम टेररिस्ट म्हूण नाजाल्यार चोर म्हूण ना गुंडा म्हूण आमी ते मानून घेतले. सर राजसर म्हणून आसा तांच्यांनी जाय तडे येयल्ले ते तांकां नांव खबर ना. म्हाका एकल्याचें नांव खबर आसा. तो आसा तो राज म्हणटा तो ताणें व्हेले ते भुरग्यांक म्हणपा भुरगे मागीर खूब रडले दिसता. आनी भुरग्यांक सांगपा लागलो तो की आपल्या 1-2 दीस दी आपूण गोरवां हाडून दिता म्हणपा लागलो. 2 दीस जाले 8 दीस जाले 15 दीस मागीर फोन करते मागीर शेड ना तुजे कडेन शेड रेडी कर म्हणपा लागले. शेड पासून रेडी करून दाखयले तो पासून येवंक ना. 1 दीस येयलो पळोवन गेलो आपूण हाडून दिता म्हणपा लागलो. फोन केले 8 दिसान 15 दिसान म्हयन्यान एक पावट फोन काडटा आनी मागीर फोन करीत ना. आनी आमी ताका विचारलें बाबा कितें गोरवां ना हांगा आसा आपूण पेपर घातलेले आसा पेपर येवपाचे आसा अजून आपूण टायम लागतले इतले दीस काडले. आतां हांव 6 म्हयन्यासून बेकार आसा. 6 म्हयने बेकार म्हळ्यार ती फार्मरां कित्याक बारीक दिता. तुमकां खबर आहा मागीर 4 जाण भुरगे आसा. ते 4 जाण भुरग्याचे कशें जातले आनी म्हाका कसलें काम ना. म्हाका आनी कसलें काम येयना. हांवें सगळे फार्मर हांव कितले वर्सां जालीं 18-20 वर्सां हांव दूद घालता हे डेरी कळटुका. एक डेरी मेंबर पासून आसा हांव. इतले जाणून पासून ती म्हाजे आतां गोरवां सगळे घेवन गेले तर हांव धंदो कसलो करपाचो. हांव सीएम इतलें सांगपाचो म्हाजी गोरवां खंय आसा ती म्हाजी गोरवां म्हाका हाडून दिवपाची. इतलें हांव रिक्वेस्ट करता.
बेकायदेशीर गांजा वाळगुपाच्या प्रकरणात वास्को पोलिसांनी वास्को शांतीनगर वाठारात कारवाई करून 21 वर्षाच्या तरणाट्याक ताब्यात घेतलं. पुलिशेन ताच्याकडल्यान सुमार 1.5 लाख रुपयाचो 1.5 किलो गांजा जप्त केल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. फातर्डे कोलवा वाठारात कारावले रिसॉर्टा लागसार धिऱ्यो सुरू आशिल्ल्याचे मुखार आयला. मात हो प्रकार सुरू आसून लेगीत पुलिसांनी ह्या प्रकरणाकडेन आडनदर केल्ल्याचे दिसून येता. कारवाय करचे सांडून पुलीस ओग्गी आसात अशें कळटा. तामोशी राष्ट्रीय महामार्गाचेर टुरिस्ट गाडयेचो स्वय अपघात जालो. ह्या अपघातात 3 जाण जखमी जाल्यात. हातूंतलो एकलो गंभीर जखमी जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर